आयतार 9 जून 2024 साद्या काळाचो दावो आयतार। मुखेल बोळ। एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकटवलो। नियाळाक आदार। भावार्थ आमकां जेजूशी हाडटा। भावार्थ आमकां आमचें जिवीत जिवंक नवें बळ दिता। भावार्थ आमकां एकठांय करता। भावार्थ आमचे मदें नवसरणी हाडटा आनी भावार्थ आमकां पेकोवणी दिता। जेजू संवसारान मनीस कसो जियेताना लोक जेजूशी येतालो आनी पुनर्जीवनपणा उपरांतूय लोक जेजूशी धांवून येता। लोक भावार्थान कितलो रितीरांनी वांटो घेता आनी खरेंच जायते देवाचें उतर लोक शिकता। असोच आमचो भावार्थ वाडत वचून आमचें कुटुंब बागेवन जावंक पावल्यार पुरो। आयजूय आमी सगळीं त्याच भावार्थान जेजूशी वेतांव, एकठांय जातांव रितीरांनी, समुदायांनी आनी देव मंदिरांनी दर दिसा आनी आयताराच्या आयतारा पवित्र मिसाचे भेटेंत। शुभ वर्तमानान आमी वाचतांव जेजूशी लोक इतलो एकटवलो। जेजूक जेवण जेवंक पासून फुरसत मेळनासली। कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिटींत 13वे वळींत आमी वाचतांव, हांवें भावार्थ दवरला देखून हांव उलयलों आनी आमी भावार्थान उलयतांव। भावार्थाक लागून जायते आदल्या काळार बरें जालें आनी आतांच्या काळार पासून भावार्थाक लागून जायते बरें जाता। सगल्या भावार्थान तूं आनी हांव पवित्र सभेच्या कार्यांत सहभागिलीपणान वांटो घेतांव। एकामेकाच्या सहकारान आनी आदार दिवन जियेतांव, वाडटांव आनी चडत वेतांव। म्हजो थाराव, आयचें शुभ वर्तमान 2 पावट वाचून म्हजो भावार्थ थीर करतली।